2012-2013 ह्या वर्सा आमी अख्खी गोंयांत कोंकणी सॉर्ट करून चिंतले आनी आयज ती आमी वेगळ्या पावंड्यार पावल्या. ह्या खातीर आमकां खोश भोगता आनी अभिमान. तुमी असोच आमकां सांगात दिवचो अशें हांव तुमच्या लागीं मागतां. आमी गोंयकार आमच्या भास काळजांत सदांच आसतले. परतून एक फावटी हांव आमच्या आयच्या सुरवातेक मुखेल सोयऱ्या म्हणून हाजीर आसल्या गोंयच्या फामाद तियात्रीस्ट बाब जॉन सिल्वा, जजीस म्हूण आयल्या तियात्रीस्ट बाब एंथनी सांत, बाय चित्रा आफोन्सो, बाब लक्ष्मण परब आनी सगल्यांक येवकार. तुमकां सगल्यांक पोरणी आनी जोवीत आवडटात. देव बरें करूं. लेट जालो पण नाका जावपाक लेट कित्याक जालो. हांव येता आसतना वाटेर पाण्याकलो शेणा पडलो. सगलो लोक हांसपाक लागलो. हांसून तेका तेका शेणा पडलो म्हण. पूण हांव एकलो हांसोना कित्याक शेणा पडलो तो हांवूच. मागीर आयल्या पावतरी आमकां थांबा पडलें कित्याक आमगे बोवाळ जालो. कायतान आसा तेणें गोड गेली म्हणून हांव तेन्नाय म्हाका मातशें थांबो पडलो. हांव भितर सरलो आनी विचारलें कायतान गोड गेलो कितें जालें. तें म्हणलें ना मेलो ना तो. हांवच्या म्हणलें गोड कितको गेलो. तें म्हणलें फेनाक गोड गेलो तेणें. हांवें म्हणलें फेनाक गोड गेला मेलो ना कित्याक. पूण तेणें गोड गेलो तो टेबल फॅन म्हणून. सो थँक्यू वेरी मच. म्हजें नाव पल्लवी बुयांव, प्रिंसिपल प्रायमरी सेक्शन मनोविकास इंग्लीश मिडियम हायस्कूल. आमी हांगा ऑल गोवा कोंकणी स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता. 2012तल्यान आमी हें सुरू केलां. आमकां रिस्पॉन्स भरपूर मेळटा. 2 वर्सां कोविडा खातीर सगळें बंद आशिल्लें. ह्या वर्सा परत बरें दिसता सगळीं स्कूल्स येता ती पळोवन. 17 स्कुलांचो रिस्पॉन्स आशिल्लो इनिशियली
मागीर 2-3 बॅकआउट जाल्या आतां 15 स्कुलां काय 14 स्कुलां आसात आज. एक्चुली आमचें इंग्लीश मिडियम स्कूल पूण आमचें मॅनेजमेंट स्पेशली आमचें चॅरमॅन ही इज व्हेरी क्लोज एंड ही हॅज ग्रेट रिगार्ड्स फॉर कोंकणी लँग्वेज. सो इट वॉज हीज आयडिया टू स्टार्ट दीस कोंकणी स्ट्रीट प्ले कॉम्पिटिशन. आय थिंक आमचे स्कूल गोंयान पयलें हें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करपी आनी खूब भुरग्यांक आतांच्या म्हणजे स्पेशली इन असले इंग्लीश सिटी स्कुलांनी कोंकणी भास मातशी फाटीं पडत गेल्या अशें दिसता. आनी आमकां पार्टिसिपेशन सुद्दां सगळे गांवांतलेच चड येता, स्पेशली काणकोण, बोडी, मंगेशी त्या सायडींतलीं स्कुलां, सिटींतली तितली येना. सो खंय तरी कोंकणी मातशी फाटीं उरल्या, तें उरचें न्हय आनी तशें जावचें न्हय म्हणून त्या हेतून आमी हें सुरू केलां. आनी आमची सगळी टीम म्हणजे सगळ्यो टिचर्स स्पेशली आमची कोंकणी टिचर्स खूब त्रास काडून हें आमी कॉम्पिटिशन करता. इट्स अ ग्रेट इव्हेंट, एवरीबडी लुक्स फॉरवर्ड टू इट. कारण जुनान जेन्ना आमी वतात इन्विटेशन्स बी दिवपाक स्कुलांक तेन्ना दे आर ऑल एक्सायटेड लायक केन्ना तुमचें हें कॉम्पिटिशन काय म्हणून. सो होपफुली अशेंच चालू रावतलें फुडें. थँक्यू. हांव मांडवी आनी मनोविकास स्कुलान शिकयतां आनी आमी मनोविकासान जी आमची एक प्रथा आसा ती आमी कोंकणी भास सांबाळून दवरली आनी जाता तितली आमी वयर काडपाचो यत्न करतात. ह्या खातीर आमी 2012-13 ह्या वर्सा थारायलें की आमी कोंकणीन कितें तरी करपाक जाय, सगळ्या खातीर अवेरनस सगळ्यांक जाणें करपाक आनी आमी हो पथनाट्य करपाचें आमी थारायलें. तर 2012-13 ह्या वर्सा आमी पथनाट्याक सुरवात केली आनी आयज ही जी पथनाट्य सर्त आसा ती आख्खे गोंयभर गाजता. आनी आयज ही सर्त एका वेगळ्या पावंड्यात पाविल्ली आसा हाजी आमकां खोस भोगता. आमकां आनीकूय फुडल्या वर्सा बरो प्रतिसाद मेळटलो हाजी आस आसा. हांव सगळ्या स्कुला लागीं मागता, शाळे लागीं मागता की आमची भास, गोंयची जी भास कोंकणी आसा ती आमी उखलून धरपाक जाय आनी अशे तरेच्यो सर्त्यो आमी आमच्या शाळेंनी घडोवन हाडच्यो. देव बरें करूं.